तर अशें न करता स्वता भितर एप्टिट्यूड तपासप खूब वेळा आवश्यक जाता. फक्त पयसो आसा म्हणून वचप बरोबर न्ही. तर सावंड इंजिनियरिंगा भितर जर एखादो भुरगो येतलो जाल्यार ताणें आपलो एप्टिट्यूड कसो आसा हें कशें तपासचें, म्हणजे कितें क्वॉलिटीज ताज्या भितर आसपाक जाय तर तो बऱ्या तरेन ह्या वेवसायान फुडें वचूं नाही, शकता. आता कशें आहा, गोंयचो भुरगो आमगेलो अशें म्हणटात की घरान म्हणजे गोंयान प्रत्येक म्हणजे सगळे कडेन जे प्रत्येक घरान म्हणजे रक्ता कलाकार भितर आसा. संगीत आसा अशें म्हणटात. सो म्हाका दिसता गोंयचो जो भुरगो आसा ताका संगीतांतलें ज्ञान खूब आसा अशें म्हाका दिसता. जेन्ना आमी दितात आमकां फिडबॅक येता, म्हणजे सादारणसो मनीस बसून आमकां अरे हें तुगेलें बरें जालां, हें तुगेलें बरें जावना, अशें जावपाचें अशें. सो संगीताचें ज्ञान खूब जाणां आसता आनी संगीताचें ज्ञान आसप म्हाका दिसता गरजेचें. ओके. आणि त्या भायर म्हणजे एक आमी पळयलां की तुमी हांगा आसा गोंया भायर वचून हो वेवसाय चलयता मुंबय सारक्या शहरान. तेन्ना एक उदाहरण म्हटल्या प्रमाणे संघर्श हातून आसा, हातून रेडीमेड कांय तुमकां मेळचें ना किंवा सरकारी नोकरी येवन तुमच्या दारान हजर रावचें ना. तर ह्या फिल्डान येवपाक आनी कांयशे बेभरवशाचे म्हणच्या पेक्षा, कारण तितून तुमकां स्ट्रगल आसा. तर एखाद्या कॅन्डिडेटान कितें तयारी आपली मनाची दवरपाक जाय की आपल्याक कितें करपाक जाय ह्या फिल्डान येवपाक? ना, पयलें म्हणजे टायम, पेशन्स हं. आनी एकाग्रता सामकी इम्पॉर्टंट. आनी पॉझिटिव्ह आसपा जाय, सेल्फ कॉन्फिडन्स आसपा जाय. आपूण कितें करतलो जाल्यार पावल मारतलो. आनी पेशन्स म्हणजे सामकी इम्पॉर्टंट. कारण पयलीं कशें आसा, तूं एक सावंड इंजिनियरींग जातकर तूं एक रेकॉर्डिस्ट म्हणून वता खंय एक स्टुडियोन रेकॉर्डिंग आसता चलता, ताजो नॉर्मल जें रेकॉर्डिस्ट म्हूण आसता, रेकॉर्डिस्ट म्हूण आसता. मागीर तुज्यान तें अपग्रेड करपा जाता. यू कॅन बिकम वन ऑफ द फायनस्ट म्युजीक मिक्सिंग इंजिनियर. एक सॉंग तयार जालें एक बॉलिवूडांतलें, म्हणजे आज कशें आसा, म्हजो मुंबय स्टुडियो आसा, म्हजे कडेन डबिंग करतात, पूण थोडे मिक्सिंग करपाक दुसरे कडेन वतात. तांकां त्या इंजिनियराचेर चड विश्वास आसता. थोडे म्हजे कडेन येतात. आज बॉलिवूडांतले खुबशे मिक्सिंग हांवूय करता, म्हज्या स्टुडियोनी करता. खुबशे एक मराठीचेय जाता, हिंदीचेय जाता. सो थोडे फक्त डबिंग करतात आनी वतात. सो तांकां त्या मिक्सिंग इंजिनियराचेर विश्वास आसता. सो मिक्सिंग हो इम्पॉर्टंट भाग सगळ्यांतलो. सो पेशन्स आसप खूब गरजेचें वयर सरतलो जाल्यार. आनी सतत शिकत रावप, शिकत रावप. नवनवीन, कित्याक खूब वेगळें तंत्रज्ञान नवनवीन बदलता. सर, हांवें पळयलां की जर गोवा आर्ट एंड कल्चर जें आसा तें समजा एक्टिंगेन किंवा स्टेजान कितें तरी शिकपाक जाय जाल्यार ते गोंया भायर वतात. तशेंच सावंड इंजिनियरिंगाच्या संदर्भात गोंय सरकाराचे तर्फे कितें संदी आसात किंवा पाठबळ मेळटा? म्हाका अशें सदांच दिसता की गोंयांनी हो सावंड इंजिनियरींग कोर्स सुरू करपाची सरकारान गरज आसा. जशें आमच्या कला अकादमी भितर ड्रामाचो आसा, म्युजिका भितर डिप्लोमा आसा. सो तातूंत भितर हो एक सावंड इंजिनियरींग कोर्स तांणी हाडले जाल्यार खूब म्हणजे गोंयकाराक ताजो फायदो जातलो. कारण गोंयकार आज खुबशे डीजे आसात, म्युजीक लायनीन आसात, स्टुडियोज खुबशे जाणाले येतात. आनी सावंड कळप इंजिनियरींग, एक समज एक प्रोड्युसर आसा अथवा एक म्युजीक कंपोजर आसा, ताकाय कळप खूब गरजेचें. ओके. एक सावंड इंजिनियरींग तूं नोकरी करतलोच म्हणून न्ही. आतां हांव एक कंपोजर म्हणून पसून म्हाका तें कळ्ळें, ताजो भाग अरेंजमेंट करता आसतना कसो ताजो उपयोग जाता, कितें जाता, सो तें खूब फायद्याक पडटा. म्हणजे एक संगीतकार जर बरो आसत हय जाल्यार ताका आपल्या वेवसायाक तें पुरक आसा. हय आनी संगीतकाराकय आसा, मागीर कोण फिल्म हातून आसात, लायनीन आसात, प्रोडक्शनां आसात, डायरेक्टर आसा, कोणूय आसा, तांकांय एक नॉलेज कळ्ळी तातूंतली जाल्यार बऱ्याक पडटा. म्हणजे टेक्निकल नॉलेज. आनी म्हाका दिसता खुबश्या वेळार आमी जेन्ना आर्ट ह्या गोष्टीचो विचार करता तेन्ना हे टेक्निकल गजालीक आमी तितलें लक्ष दिना किंवा तितलें जाणून घेवपाचो थोडे फावट जायना तें पळोवंक घेयना. सर, तुमी गोंयचे कलाकार, पण तुमी स्वता करियर गोंया भायर करतात तेन्ना ह्या सावंड इंजिनियरिंगान गोंयची सद्याची अवस्था कितें आसा? जर तुमी भायर केल्या जाल्यार तुमकां हाजो परिचय आसतलो. आनी येणाऱ्या काळान गोंयान कशी संदी तयार जावं शकता किंवा जाता अशी दिश्टी पडटा तुमकां? नाही, हांवें पयलीं म्हजो स्टुडियो गोंयानूच केल्लो. म्हज्याच घरा कडेन म्हजो स्टुडियो आशिल्लो, पूण तेन्ना हांव म्हजें पर्सनल कितें आसा तेंच करतालो. आनी मडगांव भितर तेन्ना एक 2च स्टुडियो आशिल्ले. पूण आज पळयलां हांवें की म्हाका मातशी क्रिएटिविटीची खूब उमेद. म्हणजे हांव कितें करतलो जाल्यार मुंबय शारांत म्हाका खूब करपाक मेळटा आनी शिकपाक मेळटा. बेजिकली हांव मुंबय स्टुडियो आसा म्हगेलो. सो आज म्हाका करचे परस म्हाका शिकपाक खूब मेळटा. म्हणजे डेली वेगळे आर्टिस्ट येतात, वेगळे म्हणजे आमचे कडेन सावंड इंजिनियरूय येतात. आतां एक बरो म्युजीक कंपोजर आसलो म्हज्या स्टुडियोन, ताजो स्वताचो सावंड इंजिनियर येवन काम करता, मिक्सिंग करता. आनी कोणी मराठीचो एक कोणी आसलो, हिंदीचो कोणूय आसलो. आज म्हजे कडेन आनंदराज म्हणटा तो
म्युझिक कंपोजर आज तो म्हजे कडेन बॉलिवूडांतले ताजे सगळे टोटल म्हजे कडेन काम जाता. मराठीतले निलेश मोहरीर, अविनाश विश्वजीत, अवधूत गुप्ते, हालींचे ताजो एकतारा हो जाल्लो आसा. मंगलाष्टक वन्स मोर म्हणटा नवें जें पिक्चर आयलां तातूंतले निलेश मोहरीराचे ही गाणी रेकॉर्डिंग जाल्ली आसात. मागीर आनंदराजाची शूट आउट एट वडाला, सिंग साहेब, हे सगळे पिक्चराची लेटस्ट जी मुवीज आसा ताजी म्हजे कडेन रेकॉर्डिंग जाल्ली आसा. गोंयांत कशी परिस्थिती येणार आहे काही? नाही, गोंयांत म्हाका दिसता आतां खुबसो ताका वाव आसा, कारण बेजिकली फिल्म कल्चर वाडपाक लागला. गोंयांत आतां फिल्म फेस्टिवल जाता आनी खुबशीं फिल्मां आतां आनी आमचे इव्हेंटूय जातात. इव्हेंटाकूय खूब वेळा रेकॉर्डिंग बी करूंक लागतात. आतां आमी खूब फावट जे इव्हेंट्स आसतात हे व्हडले सिंगर्स इव्हेंटाक म्हणपाक वतात तेन्ना तांकां तांचे परफॉर्मन्स आसता, तांकां तें ट्रॅक करूंक जाय आसता, सो तें दिवप अशें खुबशी गजाली आसतात. सो फिल्मांतूंतल्यान खूब ताजो फायदो जावपाक शकता. आतां पयलीं गोंयांत कशें आशिल्लें, डायरेक्ट कॅमेरा घेतलो कसलोय, हँडीकॅम घेतलो, शूट केलें आनी व्हिडिओ फिल्म तयार जालें. आतां हळू तांकांय कळ्ळां की तो आवाज बरो येना, डायलॉग्स आयकुपाक येना, सो ताजें डबिंग जावपाक जाय. नाल्यार सिंक सावंड करतलो जाल्यार ताजी मशिनरी बरी आसपाक जाय, मायक बरें आसपाक जाय, लेपल मायक्स जे लायतात ते बरे आसपाक जाय. सो तेय आज डबिंग करपाक लागले मुवीज. डबिंग जाता, मागीर ते डबिंग जातकर डब मॅच आसता, तो डब मॅच करपाचो आसता तुगेलो व्हिडिओ बरोबर, आनी मागीर तो मिक्स करपाचो आसता. मागीर ताजेर बॅकग्रावंड, फॉली, एफेक्ट्स सगळें आसता. सो स्कोप खूब आसा फुडें फुडें. सर, तुमी वदळ एकाडेमीक जे कोर्सीस आसात ताजे सांगलें की पुण्याक कशें आसा, बॉम्बे कशें आसा, कोर्सीस वेगवेगळ्या प्रकारचे आसा, डिग्री कशे कोर्सीस आसा. पण तुमी अशें एकाडेमिकली शिक्षण घेवंक ना, तेन्ना तुमी कसो आपलो एक व्यसंग वाडयलो हो एक प्रश्न. त्या निमतान हो प्रश्न ह्या खातीर विचारता की त्या निमतान एखाद्या भुरग्यान आपलो जो व्यसंग आसा ह्या क्षेत्रांतलो किंवा जाणून घेवपाची हें आसा ते कशी तो घेवंक शकता, खंय ताका ज्ञान मेळूंक शकता अपार्ट फ्रॉम एकाडेमिक्स? म्हाका पयलींच्यान संगीतांतली आवड आशिल्लीच. हांव एक स्वता किबोर्ड प्लेयर म्हूण आनी म्युझीक कंपोजर. म्हाका दिसतालें की म्हाका स्वताक रेकॉर्डिंग कळचें, नॉलेज आसचें. स्टुडियो जावतलें म्हाका खबर नाशिल्लें, पूण हांवें म्हणजे जेन्ना हांव मागीर हांव कॉलेजीक आशिल्लो फर्स्ट इयर तेन्ना हांव मुंबय 1 वर्स रावलो. म्हाका कॉलेजी भितर इंट्रस्ट नाशिल्लो शिकपाक, सो 1 वर्स हांव मुंबय रावलो, एक स्टुडियोन रावलो. आनी तेन्ना सगळें एनालॉग, आतां सगळें डिजिटल आयलां. सो 1 वर्स रावन हांवें स्टुडियोन कशें रेकॉर्डिंग करप, कशें मायकींग कशें करप, हें सगळें शिकलो. आनी ताजे नंतर गोंयांत हांवें स्टुडियो केलो, पूण तें हांव म्हजें पर्सनलच करतालो. पूण आतां हालीं 3 वर्सां जालीं म्हाजो मुंबय स्टुडियो आसा. ताजे नंतर हांवें ऑनलायन एग्जाम केली हाजी, ऑडियो इन्स्टिट्यूट ऑफ अमेरिका म्हणटा ताजी, आनी ताजे नंतर थंय गेलोय बी हांव. ही कशी एग्जाम म्हणजे आमच्या प्रेक्षकांक दर्शकांक कळटलें ही कशा प्रकारची? खुबश्यो आसात इन्स्टिट्यूट्स आसात तांची ऑनलायन एग्जाम. खंयचे खंयचे इन्स्टिट्यूट? म्हणजे US बेस्ड आसात, UK बेस्ड आसात. ते ऑनलायन तुमी भरून ती एग्जाम दिवंक शकता? इंडियानूय आसात, SAE म्हणून एक इन्स्टिट्यूट आसा, तांचेय आसा ऑनलायन एग्जाम्स. सो ऑनलायन तांचे सिलेबस मेळटा सगळो, तांचो कितें पेमेंट आसता ऑनलायन करपाचो. सो सिलेबस वाचपाक मात पडटा सगळो, सो वाचले शिवाय कांय तुका नॉलेज मेळपाक शकना. सो तो ऑनलायन आसता, तो ऑनलायन तुज्यान आन्सर करपाक जाता. तो तुमी आन्सर केलो आनी तुमी खंय केलें? USA कॅलिफोर्निया आशिल्लो. आनी थंय कशा मागीर हांव एकदां थंय पावलो म्हणटकर हांवें थंय विजीट दिली. सो म्हाका एक म्हणजे खेळ आसता, म्हणजे एक कलाकाराक आसता तो. हांव लास्ट टायम लंडन गेलो तेन्ना मुद्दम स्टुडियो विजीट केले एक दोन. सो कशें काम जाता, तांचे कशे पद्दतीचें काम जाता, कितें सिस्टम आसता, कितें मिक्सर कसले आसता, कन्सोल कसले आसता, EQ कसले आसता, हें सगळें म्हाका पळोवपाची उमेद खूब. आनी मुंबय वचून आमी खंय खंय स्टुडियोन फिरत आसता, कोणा कडेन कितें आसा, कशें आसा, लेटस्ट कितें आयलां. मागीर मॅगझिन्स येतात, खुबशे मॅगझिन्स आसात सावंडाचे, सो ते मॅगझिन्स घेवप. मागीर खुबशे हे जातात सावंडाचे एक्झिबिशन्स जातात वर्सांतल्यान 1-2 फावट जाता. मे जुनान सुमार जातात ते, तातूंतल्यान नॉलेज मेळटा. म्हणजे तेच बदल म्हटल्या प्रमाणे ते एकाडेमीक एकूच खंयचे घेवन रावल्या, सतत सोदत रावप नवें नवें कितें. आनी मागीर तुमी भायर गेले, भायल्या देशांत गेले आनी ते सगळें सोदपाचो प्रयत्न केले. तुमी वदळूच म्हटलें की आपल्याक अभ्यासान तितलो रस नासलो आनी हें आतां हे खुबशे वेळा जाता की एखादो भुरगो ताका जे टिपिकल अभ्यासक्रम जो आसा आमचो तातूंत रस नासता आनी तो भुरगो ताका खंय तरी ओड वेगळी आसता, ती खेळाची आसूं, संगिताची आसूं, नाटकाची आसूं, कित्याची आसूं. तुमी ह्या क्षेत्रांत आसा, तुमच्या मता प्रमाण कितल्या वर्साच्या भुरग्यान
ह्या क्षेत्रांत येवचें. म्हणजे हांव कित्याक म्हणटा की फॉर्मल एज्युकेशन कितपत म्हत्वाचें आसा आनी ताच्या उपरांत इतपत हें फॉर्मल एज्युकेशन जाल्या उपरांत तो ह्या फिल्डान येवंक शकता. ना म्हाका दिसता हांवें म्हजें शिक्षण घेता आसतना हांव 12वी वोकेशनल आशिल्लो, सो म्हाका तो टेन्शन नाशिल्लो फुडें तें ग्रॅज्युएशन करपाकूच जाय म्हणून. आय वॉज स्टुडंट ऑफ ऑडिटींग टॅक्सेशन, 12th केलें म्हजें. आनी पूण कॉलेज जॉयन जाल्लो, पूण म्हाका म्युजिका भितरच कितें तरी करपा जाय आशिल्लें म्हणून हांवें तें मुखार केलें. सो आफ्टर 12th ऑल्सो यू कॅन अचीव दीस. डिप्लोमा तुज्यान करपा जाता ओके. आनी बरें कॅरियर तातूंत करपा जाता. पूण डिग्री करप सदांच बरें. एक फ्युचराक करून जर आपल्याक एक कितें तरी एक डिग्री जाल्ली आसा आपल्याली, एक म्हणून एक बॅकींग उरता. फाल्यां समज एक हातूंत सक्सेस मेळना जाल्यार बाबा एटलीस्ट म्हजी डिग्री तरी आसा म्हणून अशें. ओके. शिक्षण कितलें घेता तितलें बरेंच न्ही, तातूंत वायट कांय ना. सर तुमी गोंयचे कलाकार, नामनेचे कलाकार आनी बॉम्बे वचून एक धांवपळीच्या युगान एक आपलें स्थान मेळोवपाचो प्रयत्न करता. सो म्हत्वाचें हें आसा की तुमी फक्त एकाडेमीक न्ही, प्रत्यक्ष फिल्डार वचून काम करता. तर प्रचंड अनुभव तुमच्या गाठीशी आसा, जो कितें फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स तुमच्या गाठीशी आसा. ह्या निमतान तुमी आमच्या दर्शकांक किंवा जे तरणाटे आसात तांकां कितें संदेश दिवपाक सोदता? जे नवे तरणाटे आज ह्या फिल्डान येवपाक सोदतात आनी आपल्यालें करियर करपाक सोदता, एक म्हणजे हांव उदोल सांगले ते प्रमाणे तांकां एकाग्रता आसपाची खूब गरज आसा, पेशन्स आसपाची खूब गरज आसा ह्या फिल्डान. आपूण बाबा कोर्स जालो मरे आपल्याक खंय तरी नोकरी मेळटली अशी, ऑर अथवा रोखडोच आपूण हे लेवलाचेर पावतलो तशें ना. पेशन्स सामकें गरजेचें. काम करत रावपा जाय. म्युजिका भितर जितलें तूं काम करता तितली तुजी नॉलेज वाडत रावता. नवें नवें कितें कितें येत आसता. सो हें सतत शिकत रावपाची गरज आसा आनी आपल्यालें करियर तातूंत करपाक कांयच हरकत ना. ओके. आनी हें क्षेत्र जें अशें आसा तें बंदिस्त उरचें ना, तें आनी मोकळें जायत वतलें आनी वास्ट तें. मागीर तातूंत भितर तुका म्हाका दिसना खंय मरण आसा म्हणून. म्हणजे ओके. आनी ती संदी गोंयानूय कदाचित येणाऱ्या काळान उपलब्ध जातली. सर तुमी हांगा आयले आनी ह्या नव्या गोश्टी विशीं खूब विस्तारान म्हायती दिली, त्या खातीर पुरणच्या वतीन हांव देव बरें करूं. देव बरें. हे आशिल्ले सिद्धनाथ भुयाव. सावंड इंजिनियरींग ह्या विशीं तांणी मार्गदर्शन केलें. तुमकांय कांय वेगळे रिसोर्स पर्सन वेगळ्या फिल्डा विशीं जाणून घेवपाचें आसा जाल्यार आमकां ईमेल करात. पळयत रावात प्रुडंट.